आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राष्ट्रीय सरासरी परस दशलक्ष चड केशींनी गोंय पावला फुडें। पुराय राज्यांत लावचो पडलो 15 दिसांचो कर्फ्यू। हाचे आदीं जावपाक जाय आशिल्ली कृती विश्वजीत राणेन केले मान्य। उत्तर गोंय पीडीए मुखेली फ्रांसीस सिल्वेराचेर गोवा फॉरवर्डाचो भ्रष्टाचाराचो आरोप। लोकांमुखार हाडले फोन रिकॉर्डिंग, स्पश्टीकरणाची केल्या मागणी। गोंयांत स्मगलिंगाच्यो वाडत चल्ल्यात घडणुको। अंतरराष्ट्रीय विमानतळार धरले 49,89,000 भांगर। फाटले 15शीत कस्टमाची तिसरी खेप कारवाय। भारतांत फाटल्या 24 वरांत 4,000 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें। तशेंच सेगीत चवथ्या दिसा 4 लाखां वयर कोरोना केशींची नोंद जाली। कोरोनाचे तिसरे ल्हार आडावपा खातीर सरकारान गरजेचे उपाय येवजण हातांत घेतल्या। एक्टिव्ह केसींचो आंकडो वाडून 36.45 लाखांचेर पावलो। रिकव्हरी दर 81.95% आसा। एक्टिव्ह केसींचे प्रमाण 16.96% जाल्यार मरप्यांचे प्रमाण 1.9% आसा। 15 राज्यांनी राष्ट्रीय सरासरी परस चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या। हे वळेरेंत गोंय पयल्या नंबराचेर आसा। उपरांत दिल्ली, लडाख आनी केरळाचो नंबर लागता। राष्ट्रीय सरासरी परस गोंयांत 55,034 चड केशींची नोंद जाल्या। 8 राज्यांनी 71% नवीन कोरोना केशींची नोंद जाली। हातूंत महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आनी उत्तर प्रदेशाचो आस्पाव आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। उत्तर गोंय पीडीएचो अध्यक्ष आनी सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराचेर शेनवाराक गोवा फॉरवर्डान भ्रष्टाचाराचो आरोपाचो फार पेटयला। गोवा फॉरवर्डाचो सांत आंद्रेचो फुडारी जगदीश भोबे म्हणटा, आपणा कडेन दोगां मदीं जाल्ल्या उलोवप्यांचें रिकॉर्डिंग आसा, जातूंत आमदाराचोय आवाज आसा। पार्रा आनी हडफडे नागवेच्या जमनीचो वेव्हार जाल्ल्याचो तो पुरावो। हातूंतलो आवाज आपलो न्हयच हें सिल्वेरान सिद्ध करून दाखोवचें। तशेंच ह्या जमनी वेव्हारांत हात नाशिल्ल्याचेय पुरावे दिवचे। एनजीपीडीएत फ्रांसीस सिल्वेराचें सेटिंग जालां अशें जगदीश म्हणणें। एक बंगलो अपूर्व करपा खातीर 1 लाख घेतिल्ल्याचें तो म्हणटा। आदी आयकुया टॅलिफोना वेले उलोवप आनी उपरांत भोबेचे आरोप। सांग न्हू, खबर येना कितले फावटी फोन केला। ना हांव ह्या सायड मातसो मिटिंगेन आशिल्लो। ताका सांगिल्लें हांवें एक करून काबार कर। बाबा इतलें जायना रे मातशें। हांव न्हू हांवें तुका सांगलें न्हू। तें डिमांड 65 म्हटलां न्हू। हांवें म्हणलेलें तुका, तुका आयकना। पळय हांव गरीब मनीस म्हूण सांगता तेका म्हाजे पयशे ना रे बाबा। म्हाका आयकना ना, कितें करूं सांग म्हाका। पळय न्हू मातशें हें करतलो आनी एक 5-10 हें करेन मातशें करून उडय कित्याक बाबा इतलें ना रे। आहा जाल्यार हांव घेवपाचो हें तूं इतलेंच न्हू, मागीर म्हाका तें फायण्यो भरची पडटा न्हू। फायन कितले 65,000 कितें तें आसा पळय। हेजेर येवन सगळें भरूंक नाका म्हाका मागीर। अरे बाबा बाबा भरूंक नाका मागीर म्हाका ना म्हणटा रे बाब, कितें इतलें ना न्हू रे बाबा। ताका लागून मातशें पळय सुचर कर। सराक तुका आयडिया सांगल्या कळ्ळें तुका। म्हाका म्हज्या आयडियाचें तुका हांवें सांगलां। हय जाणा जाणा। हें सराचें एक दी आनी चोपय तुका पयलीं सांगता। तुका जाय तें तशीच उरतली। आतां खंयचें जर हाड आनी काबार कर आनी चोपय। चड दीस रावूं नाका, मागीर परती जर आनी त्रास जालो मागीर केन्ना हें करूं। तूं म्हाका फाल्यां हाडून दी। 1 लाख आक्कूच दिवचें पडटा। आख्खें दिवचें पडटा घे। एक 50 घे न्हू, मागीर ते लिमाणे पेपर दिता तेन्ना मागीर 50 घे। मागीर तें मागीर नाका, तूं म्हाका कितें करता तें कर सगळें चोपय। आनी चड उलोवं नाका। तुजें कितें आसपाक सांग तूं वच। म्हाका चड उलोवपाचें, हांवें चड उलोवपाचें म्हाका कांयच ना। हांव कितें म्हणटा जाणा, फाल्यां एक 50 हाडून दिता। बरें ठीक आनी उरलेले मागीर पेपर ते घे दिता तो तें ह्यातीन पेपर मातशें कर। हां घेवन फाल्यां केन्ना कितलें सकाळचो म्हाका फोन कर। हाजो अर्थ कितें जाता, एक म्हणजे सर एसेंब्लीन आसा, कोण सर तो खबर ना। तो सीएमाचे उलयता, सराक म्हणटा, सीएम सराक म्हणटा काय बाबा आमच्या पीडीए चेअरमॅन फ्रांसीस सिल्वेराक सर म्हणटा कळना। एक दुसरें हाजे पयशे घेतल्या, काम जायना म्हणून रिटर्न करता, सगळें बरें आसा। निमाणो ब्लॅकमेल करता, लास्ट तुका इल्लीगल नोटीस काडटा म्हणून। तूं ब्लॅकमेल करून तेजेकडे पयशे घेता। तुका पीडीए ह्याच कामाक जाय आशिल्ली। काल पयर आमच्या थंय आनी एक एक्सपोज केला, सिल्वेराची प्रॉपर्टी आसा पिलार,
भाटी हिल म्हणटा तो हिल तो थंय राजबीत हिस्टोरीक व्हॅल्यू आसा थंय आतां राजबीत आमचे कदंबा पोर्टा वयल्यान ओल्ड गोवा वताली थंय हो हिल कटींग करतालो लॉकडावना टायमार तोय व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा आनी हो सर जो दुबय गेला म्हणटा दुबयच्यान आपोवपाचो हांव आतां एक पब्लीक तुमच्या थ्रू मिडिया सिल्वेराक चॅलेंज करता सिल्वेराक सांगता तुजो पासपोर्टाची कॉपी काडून दाखोवच्यो म्हणटोय तूं खरोच दुबय गेल्लो जाल्यार तूं सीएम न्ही कित्याक आमी कन्फ्यूज जाले मातसो एसेंब्ली आसा म्हणटकूच सीएम काय टीसीपी मिनिस्टर काय सिल्वेर काय म्हणून पूण हे दुबय गेला म्हणटा ताचेर तो एविडन्स मेळटलो कोण मनीस तो हे म्हणटा आपणाचे सेपरेट स्टाफाक सेपरेट दिवपा जाय पीडीएच्या ते भालचंद म्हणून कोणाचें नांव घेता आनी लास्ट सांगता कितें भालचंद्राक सांगून तुका नोटीस काडूंक लायता सगळे मिळून मिसळून खावपाचे सो हांव आतां एक डिमांड मागता अपील करता आनी डिमांड सीएमा कडेन नाजाल्यार हांव अशें समजता की बाब प्रमोद सावंत हांकांय शहर आसा म्हणून नाजाल्यार हांव डिमांड करता हाका इमिजिएटली सॅक करचो फ्रांसीस सिल्वेराक आनी विश्वास घारसेक आनी ताचेर इन्क्वायरी कमिशन बसोवचें आनी जर हें काम जायना जाल्यार आमी फुडले लिगल ओपिनियन घेवन आयदर आमी हायकोर्टान वतले नाजाल्यार विजिलन्साक वतले पण आमी विजिलन्साकूय मानून तितलो विश्वास ना कित्याक विश्वासानूच विश्वासघात केला हांगा पिडियन रावन गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारान गोंयांत 15 दिसांचो कर्फ्यू कितें लायलो. सदच्या कड्डणा बरोबर नुस्तें आनी चिकन घेवपाक लेगीत लोकांच्यो गिड्ड्यो पडल्यो. गोंयभरचो सप्तकी बाजार शेनवारा एकाच दिसा भरलो काय कितें असो दुबाव येवपा सारकोच देखावो सगळी कडेन पळोवपाक मेळ्ळो. कड्डण घेवपा खातीर सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेनचो वेळ दिला. इमर्जन्सी सेवा चालूच दवरल्यात. तरीक दुकानांचेर घरातले कड्डण घेवपा खातीर इतलेंच न्हू जाल्यार नुस्तें आनी चिकना खातीर लेगीत लोकांनी गर्दी केली. हें फोंडेचें गोवा बागायतदार मार्केट. गर्दी नाका म्हणून फोंडे पुलिसांनी भाजी आनी नुस्तें मार्केट बंद केलें. पूण मार्केट बंद करूनय लोकांची गर्दी मात्ते कमी जाली ना. आज तुम्ही पळयतात गोवा बागायतदार जे ओपन आसा आनी सीएमान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की एसेन्शियल गुड्स आसा ते बंद जावचे ना म्हणून. तरी आसतना आज लोकांची इतली गर्दी आसा की लायन जी आसा ती गोवा बागायतदार ती फीश मार्केट पर्यंत लोकांची लायन आसा. अशें कळना की खरेंच बंद जातलें काय कितें. कर्फ्यू लायिल्लें आसा बंद काय केल्लें ना सरकारान बंद केल्लें ना पूण लोक अजूनय गर्दी करतात. कित्याक गर्दी करतात हें कांय कळना. सगळें ओपन आसतलें तरी ह्या लोकांक गर्दी हो आपूण जावन स्वताक जो व्हायरस आसा तो आपूण ओडून घेवपाचें हे लोक काम करतात सध्या. आतां अशें दिसता की आनी कांय ओपन उरचें ना. हे 15 दीस सारकें बंद जातलें अशें पळोवपाक दिसता. मार्केट ओपन आसा मार्केटाक फीश मार्केट ओपन आसा तशेंच आंब्याचें मार्केट सगळें मार्केट ओपन आसा पूण लोकांची इतली गर्दी आसा कित्याक गर्दी कांयच कळना. पूण लोक आपले डिस्टन्स कांय दवरनात कोणे मास्कूय घालनात कितें म्हणून कांय कळना. लोक स्वता आपूण जावन व्हायरस ओडून घेवपाचें हें सोदतात. गोवा दिसपा रिपोर्टर कृष्णा नायक फोंडेच्यान. आनी हो वास्कोचो वाठार. मुदलातच बाजारात अशीर सुवात. दुकानांय दाटी वाटीन. चलपा भोंवपाकय सारकी वाट ना. तरीकय वाट काडीत लोक खरेदी खातीर भोंवतालो. बागायतदार आसूं वा हेर दुकानां हांगाय शेनवारा लोकांनी घिट्ट्यो घातल्यो. पळयात.
बेस्ट पॅनिक जाऊ नका. शॉपा डेली ओपन असलेले पॅनिक जाऊ नका. तुम्ही जितले गर्दी करतात तुम्ही तितलो कोरोना स्प्रेड करतले. हो लॉकडाऊन चेन ब्रेक करपाक केल्लो आसा ताकी तुम्ही लोकांच्या संपर्कात कमीत कमी येवपाक जाय म्हणून. पण तुमकां काय समजून येना पण तुम्ही जितले जाता तितले गर्दी करपाक लागला. सो पहिले हात जोडून तुमकां रिक्वेस्ट करता तुम्ही बेगीतल्या बेगीन ही जागा खाली करात आणि वचात आपापल्या घरा. नाजाल्यार मागीर पुलीस एक्शन जाल्यार पुलिसांक ब्लेम करतले. सो सगळ्यांक हात जोडून रिक्वेस्ट करता पॅनिक बायींग करपाचें न्ही. शॉपां ओपन आसतली जाय जाल्यार सामान व्हरपाचें. तुम्ही जितले गर्दी करतले तितलो कोरोना स्प्रेड करतले. तुमकां दिसत असेल एखादें की तुम्ही सामान व्हरपाक आयला पण वता आसतना तुम्ही घरा आपल्याक कोरोना घेवन वतले. सो तुमच्या जाणट्या खातीर तुमच्या भुरग्यां खातीर प्लीज रिक्वेस्ट करता की तुम्ही पॅनिक बायींग करनाकात एकामेकाच्या संपर्कात येनाकात. जर ग्रोसरी विकपी दुकानां जर 1 पर्यंत उक्ती आसतली जाल्यार आयज गर्दी करपाची गरज ना. गोवा बागायतदार संस्था जी आसा, आमची बाजार जे आसात, आमची सुपरमार्केट जी आसात ही त्या ग्रोसरी विकता आनी ताका लागून सरकाराच्या ह्या सांगण्या प्रमाण आमची दुकानां जी आसात, सुपरमार्केट जी आसात ती दनपारां 1 पर्यंत 15 दीस आनी मुखार चालूच आसतली. ताका लागून लोकांनी कृपा करून गर्दी करची न्ही. व्हडल्यो लायनी लावन क्यू करून बाजारा भितर वचपा खातीर खरेदी करपा खातीर गर्दी करची न्ही. हांव सद्या वास्को मार्केटान मार्केटा भायर आहा. फाल्यांच्यान गव्हर्मेंटान 15 दीस लॉकडावन दवरलेलें आहा. स्टेट कर्फ्यू लायिल्ली आहा. सकाळचे 9 ते सकाळचे 9 स्टार्ट जातले. पूण आयज बाजारांत इतकी गर्दी पडल्या खंयच्या शॉपाचें सोशल डिस्टन्सींग ना कांय ना. आज इतके लोक आपल्या घरा 15 दिसांक सामान जाय तितकें भरून घेवन वयता पूण लोकांचे कांयच सोशल डिस्टन्स मेंटेन कांय करिना. कोण शॉपवाले बी तांकां कांय सांगना. इतकी गर्दी जाल्ली आहा. पूण गव्हर्मेंटान एक ग्रॉसरी शॉप फाल्यां ओपन दवरलेलें आहा 7 ते 1 पर्यंत. तरी पूण लोकांची गर्दी. हांव श्यामचारी गोवा 365 वास्कोच्यान. सावड्डे कुडचडे दिवचले तोच देखाव. जायते कडेन रांकेत लोक उबे राविल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. कांय कडेन लोक पुरुमेताचो माल व्हेल्लेवरी सामान घरा व्हरताले. आज कुडचडे मार्केटात पळोवपाक गेले जाल्यार भरपूर गर्दी दिसती पडली. एसेन्शियला बरोबर अनेक शॉपांची फार्मासी आसा गर्दी, बागायतदार गर्दी, मार्केट चिकन घेवपाक, नुस्तें घेवपाक अशी अनेक कडेन खूब गर्दी दिसती पडली की आज खरो दिसलो बाजार सो दिसलो. सरकारान कर्फ्यू डिक्लेअर केलो फाल्यां तरी पूण सरकारान ऑलरेडी सांगता कर्फ्यू सांगला की एसेन्शियल आसतले तरी पूण आज दीस गर्दी पळयल्या दिसता वो कोरोनाक एक आपोणशें दिसता. अशें तर लोकांनी तर टॅम जाल्या खंयचे कितें करता टॅम जाले जाल्यार हाजो परिणाम आमकां कुडचड्यार सावड्ड्यां भितर पळोवपाक मेळटलो. कित्याक कोरोनाचे केसीस सावड्ड्यां भितर कळटा, गोंयाकूय वाडटा, देशाकूय वाडटा. आनी जेन्ना आमी मार्केटां येतात तेन्ना म्हाका दिसना की कोण पॉझिटीव कोण नेगेटीव आमी पळयना. जर तर अशें जालें लोकांचें टॅम जालें जाल्यार हाजो परिणाम येता त्या काळा भितर पळोवपाक मेळटलो. लोकांनी टॅम जावचे न्ही अशें सरकारान ऑलरेडी सांगलां. तशें MLA आसा चेअरपर्सन आसा तांच्यान ऑलरेडी क्लियर केला की टॅम जावचे न्ही. कोणी भायर सरताना काळजी घेवची जिवाची. काल पासून आपले प्रमोद सावंत जे आमचे CM ताणें डिक्लेअर केलां की कोणी टॅम जावचे न्ही, एसेन्शियल चालू आसतलें.
तरी पूण लोकांचे टॅम्प जावपाक त्या काळा भितर कळटलें की केसीस कशी वाडटात त्यो आनी डेली जो आंकडो आसा जो सावड्ड्याकूय आंकडो आसा जो गोंयचो आंकडो आतां वाडत आसा हो आंकडो देंवपा जाय त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकवट करपाक जाय अशें सीएम सदां आता गोवा तशे फावटी प्रौढ सावड्डेकर कुडचडीच्यान. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एका मडगांवच्याच भलायकी केंद्रांत 2500 वयर कोरोना पॉझिटिव्ह केसी आसात. अशा वेळार मडगांवांत अश्यो कांय सुवातो आसात जांचो आदार घेतलो व वापर केलो जाल्यार मडगांवच्या भलायकी केंद्रा वयलो कोविड उपचारांचो भार उणो जावं येता. मडगांव शॅडो कावन्सिलान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक चीट बरयल्या. तातूंत कांय सुवातांची वळेरी दिल्या. कोविडाच्या उपचारा खातीर अतिरिक्त सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर मडगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान लोकांक मजतीचो उलो मारला. ताका प्रतिसाद दितना मडगांव शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कोतिनोन मडगांवाच 3 सुवातो दाखोवन दिल्यात. मालभाटची पिकअप स्टँडा खातीर घेतिल्ली सुवात, MCC ग्रावंडा वयले हॉल आनी पाजीफोंड मडगांवचो BPS क्लब ह्या सुवातांची वळेरी ताणें मुख्यमंत्र्याक धाडून दिल्या. पळयात सावियो कितें सांगपाक सोदता तो. पयली सुवातेर एक प्रिमायसीस आसा, ग्राउंड +1 प्रिमायसीस मालभाट अपोलो हॉस्पिटला फाटल्यान. थंय कितलेशे रूम आसा आनीक आमचें सजेशन की ते इमिजिएटली ताब्यान घेवचे आनीक तांकां एटलिस्ट एक कांय न्हू म्हणल्यार एक वॅक्सिनेशन सेंटर पूण करपाक मेळटलो. हे प्रिमायसीस जे आसा ते कोणा अंडर आसा ते म्युनिसिपालिटी सुद्दां आमचे खबर आसपाना, पूण एक्चुअल ओनरशीप इज ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल. So chief officer has to take over immediately and set up some facility related to COVID here. Secondly, आमचे कडेन MCC हॉल आसा. MCC हॉल मडगांव येता. सगळ्यांक खबर आसा, इट इज कॉमन नॉलेज की हे 40,000 लँड सुमार जे आसा 40,000 स्क्वेअर मिटर्स ते म्युनिसिपल ओन्ड, पूण म्युनिसिपालिटी कडेन कसले डॉक्युमेंट्स ना आपले ते मोडपाक. पूण ते बाजून दवरून चीफ ऑफिसरान जाता जाल्यार त्या मॅनेजमेंटाक एक हें करचें रिप्रेझेंटेशन करचें की तांचे हॉल आसात, व्हडली हॉल आसात, त्या हॉलानूय कितें सेटअप करपाक शकता कोवीड फॅसिलिटीज. कित्याक जे सायडीन ESI हॉस्पिटल आहा तें ऑलरेडी फूल जाल्लें आसा आनी लोकांक त्रास जाता ती एडमिशन मेळपाक आनी ते लागीं जाल्ल्या कारणान एक बऱ्या पडटलें हे दोनी फॅसिलिटीज मॅनेज करपाक. ताजे भायर BPS क्लब आसा. BPS क्लबान एक हॉल आसा, तेजे भायर एक व्हडलें स्ट्रक्चर आहा विथ कवर आनी ह्या शेल्टरानूय ह्या प्रिमायसिसानूय बी एक कोविड फॅसिलिटी सेटअप करपाक जाता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर गोंय कस्टमान 10 तोळ्यांचे भांगर आनी 1 भांगरा सरपळी जप्त केली. शारजा सावन एअर अरेबिया फ्लायटींतल्यान आयिल्ल्या प्रवाशांच्या ह्या बॅगांत चॅकअपा वेळार भांगर सांपडलें. भांगर जप्त करपाची 15शींतली ही सेगीत तिसरी फावट. 2021 ह्या वर्सा कस्टमान 2,21,00,000 भांगर जप्त केलां. कस्टमाच्या असिस्टंट कमिशनरान 1 किल 175 ग्रॅम वजनाचें 49,89,000 रुपया मोलाचें भांगर धरलें. कस्टम कायद्या खाला बेकायदेशीर पद्दतीन हे भांगर हाडटऱ्याक अटक केल्या. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंयांत पावस धाडोवन काडपाचो आसा. वरा फाटल्यान 30 ते 40 किलोमिटराच्या वेगान दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत 8, 9, 10 आनी 11 मेच्या मजगतीं जोगलायत आनी गडगड घालत पावस कोसळूं येता. पूण फुडल्या 4 ते 5 दिसांत गोंयांतल्या चडावात तापमानात व्हडलोसो फरक जाणवचो ना. हवामान खात्यान 9, 10 आनी 11 मे खातीर खाशेली कसलीच अशी सुचोवणी दिल्ली ना. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.